कार्यकर्ते आणि सगळे मीडिया, आज एका निषेधार्थ आम्ही हांगा जमल्या। जे काल एक घटना घडली, यूपीन 8 लोकांक गाडी घालून मारून उडयले आणि प्रियांका गांधीक इल्लिगली अरेस्ट केली। ह्या घटनेचो निषेध करपाक आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जमल्या। आमी पळयता की देशान ज्या पद्धतीन गुंडगिरी वाडल्या, डेमोक्रेसीचो मर्डर जायत चल्ला आणि हे दिसान दीस ह्यो घटना अशें वाडत आसा जेणे करून खंय तरी एक ह्या देशाचो नागरीक एक खंय तरी इनसेक्युअर फील करपाक लागला। जी काल एक घटना घडली, ज्या घटनेन शेतकरी जो एक युनियन मिनिस्टर आणि डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जेन्ना यूपी थंय आयिल्लो आणि तेका निषेध करपाक जेन्ना शेतकरी मोठ्या संख्येन तेका विरोध करपाक थंय जमले, तेन्ना मंत्र्यान आपली गाडी चोडून 8 लोकांक थंय जिवंत मारून उडयले। ही दुर्दैवी घटना म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान अशी केन्नाच घडूना आसतली। पयल्या फावट खंयचो तरी मंत्री लोकांचेर गाडी चोडून तांकां मारून उडयता, हेज्या सारकी आनी दुर्दैवी घटना केन्ना जावना आनी हेजे फुडें म्हाका खबर ना। कित्याक ज्या राजवटीन हें घडटा, खंय तरी देशाचो एक नागरीक ह्या नात्यान दिसता की आज खंय तरी डेमोक्रेसीच्याच मर्डर जायत चल्ल्या। आणि इतकें सगळें जेन्ना हें घडटा, प्रियांका गांधी जेन्ना रातची त्या जे शेतकरी जे मेल्या तांकां जेन्ना जाप दिवपाक थंय गेल्ले, इल्लिगली तिका रातची अरेस्ट। त्याच बरोबर जो आमचो खासदार दिपेंदर सिंग हुडा तोय थंय गेल्लो, तेकाय थंय अरेस्ट केलो। सो अश्यो ह्यो घटना आज देशान वाडत चल्ल्या। जे शेतकरी इतके तेंप रस्त्यार देऊन जे किसान विरोधी जे फार्म लॉज ह्या मोदी सरकारान जेन्ना हाडल्या आणि कितके म्हयने जाले आता शेतकरी त्याच्या विरोधान आज रस्त्यार बसून ते आंदोलन करतात। आणि ह्या आंदोलनाचो एक भाग म्हणून काल तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जो युनियन मिनिस्टर आयिल्लो तेका थंय विरोध करपा खातीर ते थंय जमलेले आणि ती जमलेले कडेन एक इनसेन्सिटिव्ह म्हळ्यार कोण हे चिंतपा पसून शकना की कोण अशें जमलेले कडेन तांकां गाडी चोडून तांकां चिड्डून मारून उडप। सो ह्या घटनेचो आमी युवा काँग्रेसचे वतीन निषेध करता आणि ही एक घटना ज्या घटनेचो आमी आज देशभरान भारतीय युवा काँग्रेस संपूर्ण देशभर हो निषेध करता आणि त्याचो भाग म्हणून आज आमी हांगा निषेध करपाक जमल्या। त्याच बरोबर जे शेतकरी जे मेल्या तांकां आज आमी हांगा श्रद्धांजली दिता। हांगा जो केंद्रीय मंत्री आसा युनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा हागेलो चलो आशिष मिश्रान जवळ जवळ 8 लोकांक तितून भितर फार्मर्स हांकां गाडयेपणां घालून मारले आनीक त्या परिवाराक सहानुभूती दिवपाक सपोर्ट दिवपाक प्रियांका गांधी आनी दिपेंदर हुडा आनी बाकीचे थंय वचपाक लागले। तेन्ना जो हो केंद्रांत किसान विरोधी जो सरकार आसा, जो फक्त कॅपिटलिस्ट आनी क्रोनीक क्लबांक प्रमोट करता, त्या एनडीए सरकारान आपल्या यूपी सरकाराक सांगून पुलिसां मार्फत तांकां अरेस्ट करपा सांडून जेणी कोणें त्या हेंचेर फार्मराचेर अन्याय केला तांकां सोडून जांकां सपोर्ट दिवपाक वयताली प्रियांका गांधी, दिपेंदर हुडा आनी हेर हांकां कालच्यान अरेस्ट करून एका रुमान दवरल्यात। आमी केंद्रीय सरकार हांचे कडेन मागतात, तुमी फक्त भेटी करीत आसात पूण भेटीक तुमी न्याय दिनात। प्रियांका गांधी ही देशाची एक कन्या, ती बीन एक बेटी, आणि तुम्ही जस्ट स्लोगन दीत आसात आणि तुम्ही आज एक बायले मनशेचेर अन्याय करतात। एक कावडली एक्ट तुम्ही केल्लो आसा की एक बायले मनशेक फातोडेर 4 तुम्ही अरेस्ट करता। कित्याक अरेस्ट करपा? ती कितें करपाक वयताली? ती वयताली ज्या परिवारांतले शेतकरी मरतात, जांकां मारल्याक ह्या केंद्रीय मंत्र्यान, त्यांच्या भुरग्यांनी तांकां न्याय मागपाक, तांकां सहानुभूती दिवपाक, तांकां तुम्ही एनकरेज करपाक सांडून तांकां तुम्ही तेंचेर अन्याय करतात, तांकां तुम्ही अरेस्ट करतात, डिटेन करतात आणि अजूनही रिलीज करतात।
हे आमी ह्या घटनेचो निषेध करपाक आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, युथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस ह्यो सगळ्यो आयज हांगा प्रोटेस्ट करतात. पयली म्हणजे कंडेम करतात यूपी सरकाराची, यूपी पुलिसाची ही डिक्टेटोरियल एटिट्यूड. तुम्ही पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करांक अशें करून सोंपोवपाक शकनात. नंबर 2, जेचेर अन्याय जाल्लो आसा परिवाराक, त्या परिवाराक न्याय मागपा खातीर आयज आमी हो प्रोटेस्ट आसा. आणि तिसरी गजाल म्हणजे आमचो डिमांड आसा केंद्र सरकारा कडेन आणि यूपीच्या पुलिसां कडेन की त्यांनी ताबडतोब प्रियंका गांधी, दीपेंदर हुडा आणि हेरांक जांकां तुम्ही अरेस्ट करून डिटेन करून दवरलेले आसात त्यांची अनकंडिशनल बेल मूव करनासतना तांकां इमिजिएटली रिलीज करचे. आणि केंद्रा कडेन मागता ह्या सगळ्या घटनेची एक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. जो इन्सिडेंट घडलो ताचो निषेध करपा खातीर आज हांगा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, युथ काँग्रेस आणि महिला काँग्रेस ह्या सगळ्यांनी एक जावन हांगा आज धरणं धरलां. आमी सगळे जाणात की भारत हो कृषी प्रधान देश. ह्या देशाचो फाटीचो कोणो म्हणजे शेतकरी. शेतकरी अन्न पिकयतात आणि म्हणून आमी सगळे जगतात. ह्या शेतकऱ्याचेर अन्याय करप म्हणजे आमी सगळ्यांनी आमचेर अन्याय करप. आणि आज जवळजवळ 1 वर्ष जालें शेतकरी रस्त्यार आसा. शेतकरी एजिटेशन करता, शेतकरी ट्रॅक्टर घेवन रस्त्यार येतात आणि हे सरकार आज पर्यंत तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर लक्ष दिना. म्हणजे म्हाका दिसता खंयच्याच राष्ट्रांत, जगांतल्या खंयच्याच राष्ट्रांत शेतकऱ्याचेर असो अन्याय जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. कारण प्रत्येक राष्ट्रांत शेतकऱ्याक महत्वाचे मानाचे स्थान असता. हे गेल्ले 1 वर्षभर जालें आतां हे एजिटेशन चालू आसा. आणि ताजो कळस म्हणजे काल जो इन्सिडेंट जालो, काल एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय तो आणि उत्तर प्रदेशचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हे दोगी जाण हेलिकॉप्टरान येवपाचे आशिल्ले आणि थंय शेतकरी जमिले सगळे. आणि थंय शेतकरी जमिले तांचो निषेध करपा खातीर. आणि थंय जो इन्सिडेंट घडलो तो पळयलो जाल्यार ह्या देशांत कितें चल्लां काय दिसता. मग एक मंत्र्याचो, त्या केंद्रीय गृह मंत्र्याचो चलो गाडी घालता आणि 8 जाणांक मारून उडयता. म्हणजे म्हाका याद जाता की अशी गाडी घालून मारून उडोवप एक रातचे न्हिदिल्या मनशाचेर गाडी चलयली जाल्यार केदो व्हडलो बोवाळ जातलो. बॉम्बे म्हाका याद जाता एक न्हिदिलो रातचे कोण तरी गरीब बाबडे न्हिदिले तांचेर कोणे तरी हाडून गाडी चलयली, एकलो मेलो. ताजेर 2 दीस 3 दीस मिडियांत चर्चा, मिडियांत परत तेच दाखयताले. आणि हे येदो व्हडलो इन्सिडेंट जालो, 8 जाण मेले. आणि ज्या पद्दतीन ते घटना हँडल करपाची, ती घटना हँडल करपा सोडून आमची प्रियंका गांधी, तो हुडा, दीपेंदर हुडा हे तांकां मेळपाक वताले, तांच्या फॅमिलीक मेळपाक वताले, आपले सेन्सिटिव्हिटी दाखोवपाक वताले, संवेदनशीलता प्रकट करपाक वताले. तांकां रातचे धरून अरेस्ट केले फातोडेचेर 4 वरां. म्हणजे कसलें सेक्शन लावप ना, काय ना, कसलें काय चार्ज ना, काय सांगू ना तांकां, काय ना. तांकां धरल्या आनी व्हेल्या आनी दवरल्या आनी तांकां सांगलां 151 लायलो म्हणून. वॉरंट ना, ऑर्डर ना, कांयच ना. कलेक्टरान ऑर्डर सुद्दां काडूं ना. दे आर अंडर 151 दे आर अरेस्टेड. हे राज्यांत लोकशाही आसा,